करवीर क्षेत्राचे गावांत तो एक अगदी विद्वान ब्राह्मण उरता. तो अगदी कर्मनिष्ठ जावन उरता. ताका एक चेल्लो जाता. ते चेल्ल्यान थोड्या दिवस भितर तेगेलो आंबाप मरून ताका ते चेल्ले 7 वर्सां जागाची तेगेले घरांतले बाकी लोक ताका मुंज करतात. जे चेल्ल्याक एक मंद बुद्धी सोदिकून ताका कसं कळना न्हांवचे संधी करचे ने मंत्र सांगचे कसं ताका कळना. एक मंद मतीने तो एक कसं म्हणटाचे मी वेदशास्त्र खंय चलताच की मंत्र खंय सांगता की थंय तो बसता आशिल्लो वाचता आशिल्लो अभ्यास करता आशिल्लो जाल्यार घडी भितर विसरता आशिल्लो. अशी मस्ती अशें आपल्या थंयचे लोक ताका निंदशी करताचे. हाका कसं कळना रे हागेलो बाप कितलो बरो आशिल्लो कसलो व्हड विद्वांस तसले बापाल पोटांत तसले चल कशें मागीर कितें तूं हे चेल्यान व्हरून बी उपयोग ना अशें तागेलें निंद करताचे. आनी ताका म्हणटाचे तुगेलो जन्म काही उपयोग आसना रे विद्या नाशिल्लो मनुष्य काही उपयोग ना. विद्या उरल्यार मात्र ताका एक मान म्हूण आसा. अट्टून मागीर सूख मेळका जाल्यार विद्या येवका. विद्या म्हळ्यार एक पारस्य ते एक कारण खंय गेल्यार बी ताका मर्याद मेळटा. भायल्या देशाक गेल्यार बी ते आमगेले देश उरता. वर्स गेलो म्हूण मनुष्य व्हड जायना. विद्या शिकिल्लो अशी व्हड ताका कोट लोक पांय पडताची. राय सुद्दां ना विद्या आशिल्ल्या मनशाक पांय पडता. गरीब लोकां तर विद्येचे एक व्हड ऐश्वर्य म्हणून ते चेल्ल्याक तूर बी उपयोग ना म्हणून निंद करता. तेन्ना तो म्हणटा वय तूं मोठो लोकांना म्हणचे म्हालगड लोकांना जाल्यार म्हाका विद्या लागना हांव ताका कसो करूं. हांव कितलो प्रयत्न करता विद्या शिकता म्हणून जाल्यार म्हाका येता ना. हांव गेले जेन्ना कसो पाप केलें कितकी म्हाका हांव कसो करता तो तुमी सांगाची. तेन्ना त्यांनी कसं म्हणटाचे लोकांक कशी दुसऱ्या चेडूं म्हाका अशी माय दय उरना ना काणी कळीक ना सकल कोणी उलयते तूं काही उपयोग ना रे. तूं तुगेलो कुलाक एक अपवासो जन्म आयला. तुमगेले म्हालगड लोक कितले हुशार आशिल्लेचे. तूं आतां एक काम कर विधी शिकता नाका भीक मागून पोट भरून घे आनी तूं विधी लागून मुखार जन्म जाता म्हणून अशें आनी ताका निंद करता उरताय. अशें लोकांनी म्हणटा तागेले मस्त निंद करची पळोवन ते चेल्ल्याक पापा भारी बेजार जाता. उर कसो उपयोग अशें उरचे पासून मरचे बरें म्हणून दिसता का. बेजारान तो गांव सोडून वता वताची सुमार 1-2-3 सुमार गांव तो दांटोन येता. तो भिल्लवडी लेगी येता. थंय भुवनेश्वरी देवीले देवस्थान लेगी वचून पावता. आनी खंयच्यान म्हाका असो पुण्य केलें की म्हालगडाला आशिर्वाद की ते देवी देवस्थाना वचून देवीले येद राबून पांय पडतो. ते ती पांय पडता म्हणत एक नमुन्याने आपण अशें करता अशें दिसता का. तो असो कसं एक जेवण खाण करना अशी ते देवीले येद्राक उपाशी बसता. एक मनान जर कोणी तिगेलें आराधन केल्यार सपनांत दिसता म्हण अट्टू लोकांक एक म्हणून उरता. जाल्यार हे चेल्ल्याक काही कसलें सपन बिपन पडना. तेन्ना ताका भारी बेजार जाता. कसं करता की आपल्या जीव कापून देवीले पांया म्हणून दवर मनान तूं म्हणटा आतां हे बी आत्तां बी तूं म्हाका दर्शन दिलें ना बा म्हगेले रुंडाच काण तुगेले येद्रा दवर खावं म्हणून तो थंय देवीले येद्रा न्हिदता. ते दीस रात्री देवी ताका सपनांत तो दिसून येता आनी म्हणटा तुमी इतलो राग कसले करचेडा. तूं एक काम कर हांगा कृष्णा नदीचे पश्चिम दिक्कान एक व्हड औदुंबराचो रूख आसा. थंय सकलाक एक तपस्वी आसाची ईश्वराची अवतार घेवन आयला. थंय तूं तांगेल्या वचून तांकां शरण वच तांणी तुगेल्या मनांतली इच्छा पूर्ण करताची म्हूण देवी ताका अभय दिवन सांगता. तेन्ना तो चेल्लो निद्रेंतल्यान उठता आनी धांवताची ते न्हंयतल्याक वता. व्हड तळाव तो रात्रीची न्हंय भरिल्ली उरता न्हय जाल्यार बी हो काय ना तेवटो धरना मनान इस मारता वचून ते औदुंबरा कालेक वचून पावता. थंय नरसिंह सरस्वती स्वामी बशिल्ले न्हय तांकां वचून पांय पडतो आनी गुरुस्तोत्र करता. म्हळ्यार उरलोच जायना ताका कळत दिसता मनांत तांकां पांय पडता. तेन्ना तागेले ते दिनावस्थे पळोवन तांकां तागेले बद्दल एक करुणशी येता. तेणी तांगे हात तागेले माथ्याचेर दवरताय. तांगेले हात माथ्यार दवरच्या कशी ताका एकदम तागेली ती जीब कापून घेतली उरता. आनी देवी लेगीत ती जीब ताका परत येता आनी ज्ञानोदय येता ताका. कशी मानस सरोवरा गेल्लो कावळो राजहंस जातकी तशी पारस लागो भितरी लोखंड बी कशी भांगर जातकी तशी ते स्वाम्याल्या हस्तस्पर्शान तो चेल्लो एकदम ज्ञानी जाता. तो मस्त गुरुस्तोत्र करता आनी तांगेलो शिश्य जावन तांगे भाशेक थंय उरता. जाल्यार ही खबर अट्टू कडेन पसरता. कशी केसरी परम अट्टू कडेन वतकी तशी गुरुले हे महिमा अट्टू कडेन देशभरांत वता. तशें न्हू भिल्लवडीक मस्त लोक येता स्वाम्या मेळच्याक आनी तांगे मनांतली इच्छा पूर्ण करून घेवन वताय. भिल्लवडी जन्म करताना कुरुवापुरा सोबावाडी म्हण कडेन येताच. थंय ताणें एक 12 वर्सां थंय व्हरून भक्त लोकांक कोटोचे उद्धार करचे खातीर प्रकट जावन उरताय. थंयच अमरापुरा म्हूण एक गांव आसा. ते
थंय अमरेश्वर रे ईश्वरलिंग आसा ते बी मस्त प्रख्यात. नरसिंह सरस्वती स्वामी थंय आशिल्ले तेन्ना एक गांवांत भिक्षी घेवच्या म्हणून सदां वता उरताय. थंय एक ब्राह्मण वास करून गेलो आशिल्लो तेल बायल चेडवा भशेन. तेन्ना कसो आशिल्लो की मारी ब्राह्मण लोकांक आनी कसलेंच एक उत्पन्न म्हण नाशिल्लें. थंय एक 4 घरां वचून भिक्ष मागून ताच्यान पोट भरून घेवचें अशें उरता. हो बेची एक 5 घराक वचून भिक्ष मागता आशिल्लो. ताणें कसो न्हय अशी धान्य मागचें आशिल्लें. थंय तांदूळ गंव ज्योळू असले न्हय कसं कडधान्य ते घरा हाडून ताणें बायलेले दिवचे. तिणें शिजोवन घेवन घोवाक चेडवांक दिवन तिणें बी खावचें. आनीक कोणी अतिथी लोकांना बागला येवन भिक्ष मागले तांकां थोडे दिवता तांतुले शिजयले तरी अशें उरता. आनी तांकां नरसिंह सरस्वती स्वाम्याक हांगा उद्धार करता म्हण दिसता म्हण त्यांनी सदां तांगेर वता आशिल्ले भिक्ष मागच्या. तेन्ना तागेली बायल ब्राह्मण आली तांगे जे शिजयले आसा ते तांकां दिता आशिल्ले ते भिक्ष म्हण. केन्ना केन्ना त्या लोकांक भिक्ष मेळना जाल्यार त्या ब्राह्मणाक कसं कडधान्य बी मेळना बा. तेन्ना तांगे घरा एक व्हड अवरे झाड ताका मस्त अवरा येयला उरता. ते काण घेवन ते शिजोवन घेवन तांणी भाजी करून खावची. ते दीस तशी काडटाली. केन्ना केन्ना हे नरसिंह सरस्वती स्वाम्याक बी तांणी ती भाजीची दिता आशिल्ले भिक्षेक म्हण. अशी सुमार दिवस येना पडना एक दीस तांणी नरसिंह सरस्वती स्वामी तांगे घराक भिक्षे म्हणत तेन्ना तो ब्राह्मण कसो करता की म्हळ्यार तांकां भितर व्हरून तांगेले पांय बी धुवन घेवन तांकां ते अवरेचेची भिक्ष दिता. तेन्ना तागेले ते भक्तीक तांकां भारी खुशी येता भक्ती पळोवन. तेन्ना म्हणटाची आयच्यान तुगेलें दारिद्र्य पुराय गेलें रे दरिद्रत गेली. हाजे नंतर तूं अगदीच सुखान उरता अष्टेश्वर्य तुका मेळटा म्हणून आशिर्वाद दिवन भायर वताय. भायर वचून तांगेल्या आंगणांत तूं ते अवरेचे वाल उरता न्हय ती ताजे बेरा पर्यंत कापून घेवन उडयताय आनी वचून सोडताय. तेन्ना ते वतना पडना ती ब्राह्मणाली बायल पळयता अरे हे संन्यासान तरे आमगेले वालीच कापून उडयली. आमगेले सद्दाचे जेवचे आहार ना जालो. आत्मेल चेडू आनी उपास पडताची आमकां उपास आयलो आमी बरें करता म्हणून गेले रे हे उलट गेले. हो एक संन्यासी बरोची म्हणून हाक भिक्षी म्हणून आमी घरा पळयन भिक्ष घाली जाल्यार हो मनुष्य पळयल्यार वता आसतना ती वालीच कतरसून गेले न्ही देवा. आतां आमी कशें जीवन करचें आमगेल घोवा सदां तरी धान्य आनी मेळना म्हणून ती भारीच दुख्ख करता. तिगे पेक्षा ती चेडू आपल्याले उपास उरतात न्ही म्हणून दुख्ख ते आवसूक. तेन्ना तो घोव कसो म्हणटा बायलेक कसले बागी रडत गो रडनाका देवा मनांत तशें तशें जाता. आमी देव म्हणून नरसिंह सरस्वती स्वाम्यान आमकां गेल्ले त्यांनीच वाली कान उडयले म्हळ्यार आनी उलयन कसो आसा उलोवचें कसलें ना. तूं हे जगांत उरले प्राण्याक आहार दितलो कोण देव. प्रत्येक जन्म प्राण्यान जन्म येतलो देवान तांकां एक आहार म्हणून एक केलेले आसा नियम आसता जो जे केल्या कर्म ताका अनुसरून ताणें आमकां दिवचें अन्न न्ही. आमगे पुर्वजन्माचे पाप आमी भोगता व्हरतोची ताका दुसऱ्याक आमी कसो म्हणून उपयोग ना म्हणून तो बायलीक समाधान करता रडनाका म्हणून घेवन. जाल्यार ती दुख्ख चड सांगचें ना. ती म्हणटा घोवाक हांव म्हगेले खातीर न्हय म्हळ्यार रडता आशिल्ली आमगेले चेडू बाळाक उपाशी उरपाचें न्हय न्ही म्हूण तांगे खातीर म्हाका दुख्ख येता म्हूण म्हणटा. जाल्यार बी हो म्हणटा रडनाका देव आमकां कसो ना कसो करतलो. तूं कसले बेजार करता कसले देवाले वेवस्थ उरतले आमगेले खातीर म्हणून बायले समाधान करता. तशी भायर वता आंगणा तशी ते प्रभू घेवन वाली पळयता आसतना ताका दिसता ही वाली ना म्हणा पळयना आनी ताजे मुळां तुला कसो करचें पडना म्हणून ती वाली कट्ट केल्ली आसा पळय ती चंद करून बांदून घेवन न्हंयेन थंय उडयता. आनी ताजे मूळ काण उडोवया म्हणून ते खोत्त गेले रे ताका अवास येता मुळांत. कसो उरतलो बाबा म्हण तो चारी दिकाच्यान ते अवरेचे वालीचे बेरू मूळ सकट काडता. काडल्यार मुळांत ती व्हड ताका एक कळस मेळटा. तेन्ना तो टुकयना भांगराची नाण्णी भरिल्ली उरताची. तेन्ना तो पळयता भितर भरून पळयता तो कळस काण घेवन पळय ते स्वाम्यान आमगेले वाली उडोवचे कापून उडोवचे देखून हे आमकां मेळ्ळें नाल्यार आमकां मेळत आशिल्लें. तूं कितलो रडली तावळी तांणी वाली काण उडयली आमी ताका वगी भिक्ष घाली म्हणून तूं ताका कशें लोट उलयली तोंडा येयली तशी. आतां पळय हे आमकां भांगरा कळस मेळ्ळा हो आतां कसो उलयता तूं बायले विचारता. तेन्ना बायले बी भारी खूश ती अशी देवाले बसरा घेवन आपल्याला चूक जाली म्हणून माफ मागता आनी घोव बायल देवाय रबन गुरुस्तुती करताची. जाल्यार बी ताका समाधान ना. तो घोव बायले आपण घेवन भिक्ष करच्या स्वाम्या परत आनीक अट्टू पुजा सामग्री घेवन घेवन संगमा वता. थंय उदुंबर वृक्षाच्या मुळांत तांणी बशिल्ली उरताची. तांकां वचून घेवन तो भांगरा कळसो मेळिल्ली खबर सांगता. तेन्ना तांणी म्हणटाची
ही खबर बघी भितरी दवर रे कोणाका सांगच्या वत नका आणि तुमगे घरांत अखंड ईश्वर येऊ राहो चरड बाळ सुखान उरांची म्हणून तांणी आशीर्वाद दिता खुशी ना गुरुस्तुतेने कोण पांय पडून घेऊन खुशीन बायल चढून घेऊन घरा होता